नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां अंकिता देऊलकराचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. एन.व्ही. रमण भारताचे नवे सरन्यायाधीश. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्यांनी दिली पदाची शपथ. निल्ला चलपी बालाजी टेलिफिल्म्साच्या शुटिंगा वेळार भायरसून टॅक्सी मागयिल्ल्यान बाप्पा कोरगांवकर आनी ताच्या टॅक्सीकार वांगड्यान वाद केलो. बेकायदेशीर जमाव तोडफोड शुटिंगेक आडखळी हाडिल्ले खातीर पर्वरे पुलिशेन शेनवारा टॅक्सी युनियन फुडारी बाप्पा कोरगांवकर आनी सुनील नायकाक केली अटक. शेनवारा राज्यांत कोविडाक लागून 17 जाणांक मरण आयलें. 10 जाणांक दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत तर 7 जाणांक गोमेकोत मरण आयलें. आतां मेरेन कोरोनान राज्यांत 993 लोकांक मरण आयलां. पणजे स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची फेररचना केली. बाबूश मोन्सेरात आनी ताचो पूत रोहित मोन्सेरात हांची संचालक मंडळाचेर केल्या नेमणूक. म्हापशा पालिका वेंचणुकेच्यो मतपेटयो दवरला तो स्ट्रॉंग रूम उगडिल्ल्यान बोवाळ. पुलिशेन घडणूक थळार घेतली धांव. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी शेनवारा भाजपाच्या जिल्लो पंचायत वांगड्यां बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सा मार्फत संवाद केलो. कोविड संकटाच्या काळांत गरजेवंत लोकांक कशे रितीन मदत करूं येता ह्या विशीं मुखेलमंत्र्यान जिल्लो पंचायत वांगड्यांक मार्गदर्शन दिलें. तरींतल्यान आर्डिक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardixgoa.com तशेंच आर्डिक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आर्डिक्स गोवा. देव बरें करूं.